हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा. ताची थांय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार अन्य भाशेन आमी आमच्या देवाक दिन वाचूया. लेही नमा कोरसीन तरामा लेबोर हे नमा कोरोसेन तेरे मेशा महान तरामा किया रबा लेब्रिही नमा कोरोसेन तरामा कोरही नमा का रेबेका मा कोरसी नमा खरामान त्रेलेके. ओ हालेलुया. थँक्यू. या दिसापासत, या वेळापासत आनी ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत तुवें आमकां एकठांय केलाय. तुका वाखाणूंक, तुका दिन वाचूंक, तुजी स्तुती करूंक आनी तुजी उतरां आयकोंक. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, इफेसकारांचो पयलो वेसवर आनी 13वी आनी 14वी ओळ आमकां सांगता. इफिशियन चॅप्टर 13, इफिशियन चॅप्टर 1 वर्स 13 and 14. हे परी ताचे सवे सताचो संदेश आनी सोडवणेची बरी खबर तुमी आयकतच आनी तिचेर भावार ठेवतच. देवान भासायलेलो पवित्र आत्मो तुमकां दिवन तुमचेर ताणें आपलो शिक्को मारला. आमी दायजी म्हूण आनी आपले महिमेक तूस मेळच्याक देवान आपले खाशा परजेची सुटका केल्या म्हूण तोच पवित्र आत्मो इशारो जावन आसा. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची उतरां कितली सामर्थ्यशाली आसा. देवाची उतर कितें सांगता? ज्या वेळार आमी सताचो संदेश आनी सोडवणेची बरी खबर आयकता आनी त्या संदेशार, त्या खबरेर सताच्या आमी भावार दवरतात. हय, आमच्या देवान आमचे पासत जीव दिला आनी पवित्र पुस्तकांतले हर एक उतारे सत आसा. हे ज्या वेळार आमी भावार दवरता त्याच वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान भासायलेल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को आमचेर बसता. आनी हे खूब म्हत्वाचें मोगाच्या भाव भयणांनो. पवित्र आत्म्याचो शिक्को आमचेर आसलो कित्याक ज्या वेळार आमकां ते सर्गाचे राज्यान एंट्री आसतली त्या वेळार त्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को हो खूब गरजेचो. पळयात फुडें बरयलां, आमी दायजी म्हूण आनी आपले महिमेक स्तुती मेळच्याक देवान आपले खाशा परजेची सुटका केल्या म्हूण तोच पवित्र आत्मो इसारो जावन आसा. पळयात ह्यो शिक्को पवित्र आत्म्याचो आमी दायजी म्हणून खळयता. ज्या वेळार आमी सर्गा राज्याची एंट्री करूचे आसतल्या, ते दायज आमी भोगूंक आसतल्या, त्या वेळार हो पवित्र आत्म्याचो शिक्को इशारो आसा. एक खुणा कशी आसा की देवान आपल्या खाशा परजेक सुटका दिल्या. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, जो कोण देवाच्या सताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता, भावार दवरता, ताचेर पवित्र आत्म्याचो शिक्को बसता आनी देव तांकां आपली खाशा परजां म्हणटा. आयज तूं आनी हांव जर देवाच्या सताच्या उतरांक भावार दवरता आनी त्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार आमी देवाची खाशा परजां आनी ते दायज आमचे पासत आसा. ते दायज आमचे पासत आसा. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाच्या आत्म्याचो शिक्को आमचेर आसलें चड गरजेचें. देखून सताच्या उतरांचेर विश्वास दवरुया, देवाच्या उतरांचेर, पवित्र पुस्तकाचेर विश्वास दवरुया. न्हय खंयच्या मनशाचेर, खंयच्या सेवकाचेर, पूण सताच्या उतरांचेर, पवित्र बायबलाचेर, पवित्र पुस्तकाचेर विश्वास दवरुया, त्या प्रमाणे चलया. एक
तुझ्या मोगान जेजू आमचे दादोस ओनोदानी वोते बोन जुई प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची रासा जुई प्रीती मोग जुई प्रीती मोग तुई देवाची आसा जुई प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची रासा जुई प्रीती मोग जुई प्रीती मोग तुई देवाची आसा जिव्या देवाची बिरा ताचो मोग आमच्या काळजान दोर कोऱ्या मोनान करची प्रीती एकामेकाची जिव्या देवाची बिरा ताचो मोग आमच्या काळजान दूर कोऱ्या मोनान करची प्रीती एकामेकाची जुई प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची रासा जुई प्रीती मोग जुई प्रीती मोग तुई देवाची आसा जुई प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची रासा जुई प्रीती मोग जुई प्रीती मोग तुई देवाची आसा जोड एकठांय आमी जाल्या दोन मोनाची आसोना जोगडी विवाद थांबून दी जेजूक मोदे आसून दी जोड एकठांय आमी जाल्या दोन मोनाची आसोना जोगडी विवाद थांबून दी
देवाक आर्गां, देवाक तिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. जंय प्रिती मोग आसा थंय म्हणटा देव हाजीर आसा. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक म्हणटा प्रिती मोग म्हटल्यार कितें. प्रेज द लॉर्ड. आनी हेचेर पवित्र पुस्तक आमकां चड बरी शिकवण दिता. प्रिती मोग. आमेन. जेजू ख्रिस्त म्हणटा जसो हांवें तुजो मोग केला तसो तुवें दुसऱ्यांचो करूंक जाय. जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा, जसो हांवें तुजो मोग केला तसो तुवें कोणाचो करूंक जाय, दुसऱ्यांचो करूंक जाय. जेजून थंय अशें सांगूंक ना जसो तूं दुसऱ्याचो मोग करताय तसो तूं सगळ्यांचो मोग कर. कित्याक अशें सांगूंक ना, कित्याक जेजू क्रिस्ताक जाणा आमी कोणाचो सारको मोग करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त आपलें एग्जाम्पल दिता आनी आपलें एग्जाम्पल दिवन सांगता जसो हांवें तुजो मोग केला. थंय म्हणना ना जसो तूं म्हाजो मोग करताय, हांवें तुजो मोग केला तसो तुवें पेल्याचो मोग करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हत्व आसा, कित्याक मोग आमी करूंक जाय. पयली वस्त म्हटल्यार बायबल क्लियर म्हणटा प्रिती मोग चड पातकां थापता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पयलें रिजन प्रिती मोग चड पातकां धापता. पळयात, तुमकां जर खंयच्या मनशान वायट केला जाल्यार त्या मनशा पासत पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमी वायट मागो नाकात. तुमकां कोणेंय जर श्राप दिला जाल्यार तर तेचे पासत तुमी श्राप दिनाकात. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका आशिर्वाद दियात. कितें रिजन आसा. कित्याक एका वेळाचेर ज्या वेळार पवित्र पुस्तक आमी वाचता आनी थंय जेजू ख्रिस्त आमकां बरी शिकवण दिता. प्रेज द लॉर्ड. बरी शिकवण दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 38 म्हणटा जेजू ख्रिस्त म्हणटा अशें म्हटलेलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्यांक तूं आडाय नाका. आमेन. कितें म्हणटा, तांकां करूं नी. तुका जो कोण वायट उलयता, तुका जर वायट कितें म्हणटा तांकां म्हणो नी. प्रेज द लॉर्ड. तुका म्हणो नी. हें जेजू ख्रिस्त खाशा म्हणटा जे कोण वायट करतात तांकां तूं आडय नाका, तांकां तूं थांबोव नाका. प्रेज द लॉर्ड. तांकां थांबय नाका. प्रेज द लॉर्ड. बायबल म्हणटा कोण तुज्या उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार तुजो दुसरोय पोलो ताका दाखय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. इतलें हंबल आमकां जेजू क्रिस्तान रावंक सांगला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल म्हणटा सेम चॅप्टर मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 43 अशें बरयलेलें आसा थंय तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो तूं द्वेश कर. आमेन. पूण जेजू ख्रिस्त म्हणटा चॅप्टर 5 वर्स 44 पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां धुमाळो दितल्यान पासत मागात. आमेन. कितें जावन आसा जेजू अशी कित्याक सांगता शिकवून. पळयात, मेन रिजन म्हटल्यार जेजू क्रिस्त अशें सांगता कित्याक तुमच्या दुस्मानान पासत मागात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या दुस्मानान पासत मागात. पवित्र पुस्तक म्हणटा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवान संवसाराचो इतलो मोग केला की तांणी आपलो एकलोच पूत म्हाका आनी तुजे पासत दिला. रिजन कितें, तो आमचो मोग करता. आमेन. बाप आमचो मोग करता. जायते फावटी जेजू म्हणटाना अशे भाशेन म्हणटा तेका नाका आमचो आत्मो इबाड जालेलो, तेका नाका आमचो आत्मो नाश जालेलो, तेका जाये आमचो आत्मो सदांकाळ तेज्या सांगाताक रावलेलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कोणाकूच नाका, बापाक नाका, पुताक नाका, पवित्र आत्म्याक नाका तुजो आनी म्हजो आत्मो नाश जालेलो. रिजन कितें, तो आमचो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू ख्रिस्त कितें शिकवण दिवंक सोदता, जर तुमकां कोण जर रागार जाता, तुमकां कोण उलयता जाल्यार तुमी शांत रावात.
प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ज्या वेळार तुमी शांत रावतल्यात त्या वेळार तुमचे भितरलो जेजू ख्रिस्त तांकां दिश्टी पडटलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हें खूब म्हत्वाचें. ज्या ज्या वेळार आमी शांत रावता त्या त्या वेळार आमचे भितरलो जेजू ख्रिस्त दिश्टी पडटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 45 म्हणटा, हे परी बऱ्या आनी वायटाचेर आपली सुर्या एकेच तरेन उदेवसो करता आनी शेगूण आनी अवगुणी मनशाचेर एका भाशेन पावस घालता. त्या सर्गार आसता तुमच्या बापाची भुरगीं तुमी जातल्यात. आमेन. जर आमी दुस्मानांचो मोग करता जाल्यार आमी खाशा आमच्या बापाची भुरगीं जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी खाशा भुरगीं जाता. पळय तो अधिकार मेवता. जर आमी दुस्मानाचो मोग करता जाल्यार तर आमकां अधिकार मेवता. ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त क्रुसिफायड आसलो, खुर्साचेर आसलो, कितें म्हटलें? बापा तांकां नाका, ते कितें करतात ते तांकां बोगोस. आमेन. तांकां बोगोस. हालेलुया. 46 लायनान क्लियर म्हणटा, तुमचो मोग करताल्यांचो जर तुमी मोग करतात जाल्यार कसली म्हूण तुमी मजुरी घेतल्यात? ना घेवच्यात. जर तुमचो जो कोण मोग करता त्याचो जर तुमी मोग करतात तर तुमी मजुरी घेवच्यात ना. पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुमचो मोग करतात त्याचो जर तुमी मोग करतात तर कसली म्हूण मजुरी तुमी घेतल्यात. आमेन. हालेलुया. पळय हें सगळें कित्या पासत देवाचो पूत सांगता. बायबल आमकां शिकयता आमचो स्वर्गीचो बाप उत्तम आसा आनी तशें हांवें आनी तुवें उत्तम जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव गरजेचें आसा. थोडीं जाणां आमी भक्षणे विशीं उलयता. भक्षणे दिवंक जाय, भक्षणे दिवंक जाय, एकामेकाक भक्षणे दिवंक जाय. घडी आमी खंयच्या मागण्यांक गेले वेळार आमकां एकामेकाचे पांय पासून धरूंक लायतात, रडोंक सांगतात, दूख धरूंक सांगतात. ना, हे अशें भक्षणे ना. अशें भक्षणे खंयच्या मनशाक दिवंक जायना. ना. बायबल सांगता तुजे भितर भक्षणे दिवची पाळी येवचीच न्हू. तुजे भितर तो गूण जावो. तुका भक्षणे कोणाक, तूं जर देवाच्या जिवितान आसा आनी जर तो कोण मनीस तुका सांगता तूं भक्षणे दी जाल्यार तूं आजुनूय देवा जेजू क्रिस्ताच्या जिवितान नाय. कित्याक जर जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आसा जाल्यार तर तुका भक्षणे दिवंक सांगोची गरज ना. ती ऑटोमॅटीक त्याच वेळार मेवता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. त्याच वेळार मेवता. तुमी जर सांगतात जाल्यार तेका भक्षणे दी, एका भक्षण ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे खूप महत्वाचें. खूप महत्वाचें. थोडी जाणां भक्षणे पासत रिट्रीट करतात. ना, तूं जर देवाचो आसाय तर तुका तो गुणूच आसा, तो तुजे भितर आसा. बायबल कितें म्हणटा? मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 23 म्हणटच तूं उस्ताना मुखार तुजी भेट समर्पिताय तेन्ना तुज्या पेल्याच्या आड कितें आसा म्हूण तुका उगडास येत जाल्यार थंयचे थंयच उस्ताना मुखार तुजी भेट सांड आनी पयलो तुज्या भावा लागीं समाधान कर आनी उपरांत येवन तुजी भेट कर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो भेट मानवच्या पासत पयले भावा सांगाता कबलात कर म्हणटा. तो जे कितें तुमची झगडी जाल्यान ती मिटयात म्हणटा आनी उपरांत येवन तुजी भेटवणी करना तर ती भेटवणी स्विकार जावची ना. सो देवाच्या घरान येताना आमकां रागाची काळजां घेवन चलोंक जायना. देवाच्या वावरान काम करताना आमी राग घेवन चलोंक जायना. जायते देवाचे सेवक आमी पळयता जे खेरीज भाशेन उलयतात, भक्षणे दियात, मागणे करात, भक्षणे दियात, भक्षणे. पूण जर आमी जर तेंच्या जिवितान पळयलें जाल्यार तेंच्यांनी कितले जाणांक भक्षणे दिवंक ना. जर भक्षणे जर तूं दिनाय ना जाल्यार तूं जेजू क्रिस्ताचो नाच. हें फर्स्ट रिजन आसा. कित्याक जाणा, जेजू क्रिस्ताचो जर तूं आसाय जाल्यार तुजे भितर भक्षणेचो ह्यो गूण आसा न्हू. आसोकूच जावं. भक्षणेचो गूण आसूंक जाय. जायतीं जाणां म्हणटात भक्षणे दिवंक जाय, भक्षण्याची रिट्रीट, भक्षण्याची ना.
अशें कांय ना. जर भक्षणेची रिट्रीटूच ना, मागणेच ना, कित्याक जाणा पयलो रुल्स आसा, तूं जर जेजूच्या जिवितान आसाय तर तुजे भितर भक्षणेचो गूण आसा. तुवें तांकां भक्षणें दिलाय, ऑलरेडी दितूच आसताय. आमेन, दितूच आसताय. ते एक नॅचरल भाग आसा तुज्या जिवितांतलो. ताका तुका कुशीन काडूंक दवरूंक येयना ना. कोण तरी तुका सांगतलो ताका भक्षणें, तूं मागीर भक्षण दितलें, हेचे परस आनी वायट जिवीत खंयचेंच ना. तुका सांगचें पडटा कोणाक. जस्ट भक्षणें हें कशें आसा जाणा, जस्ट तूं आनी तुजो रूपकार तूं वेगळो करूंक शकना. तशें भक्षणें आनी तूं वेगळो जावंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. ते तुजे भितरूच आसूंक जाय. ते तुजे प्रिती मोग हे तुजे भितरूच आसूंक जाय. आनी आयजूनय जायत्या जाणांक खबर ना भक्षणें म्हटल्यार कितें. थोडीं जाणां म्हणटात, सांगतात कितें तरी, वच आनी ताका भक्षणें हेचो अर्थ तेणी जेजू क्रिस्ताक वळखोकूच ना. पयलो वळखोचे ताका सांगोचे आदी पयलें ताका सांग, पयलो जेजू क्रिस्ताक वळख आनी मागीर तुका सजमतलें भक्षणेचो अर्थ. प्रेज द लॉर्ड. आमी जायत्या जाणांक दुसऱ्यांचें सांग, हांव म्हाजे पासून सांगतलो. ज्या वेळार हांव कावन्सिलींग करूंक बसतलो वेगवेगळ्या भागान, त्या वेळार हांव सांगतलो भक्षणें दिया. पूण आयज म्हाका सजमता, जेजू क्रिस्ताचें जर जिवीत तेंचे भितर ना तर भक्षणें हें दर टायमाक तांकां मागोवचेंच पडटलें. पूण एक टायम जर जेजू क्रिस्ताचें जिवीत तुजे भितर आसा जाल्यार तुका कोणाक सांगोची गरज ना. कितें तर भक्षणें कशें दिवंक जाय तें ऑलरेडी तुजे भितर आसोंकूच जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सजमून घेयात आमी भक्षणें हेचेर उलयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रिती मोगार उलयता. आमेन. जेजू खालती जालो, संपूर्ण कायन खालती जालो. कित्याक हांव सांगता तुमचे भितर ते भक्षणाचे गूण आसूंक जावो. कित्याक सांगता, तेजें रिजन आसा. प्रेज द लॉर्ड. तेजें रिजन आसा. पळया, जेजू ख्रिस्त एक खेरीज भाशेन देव आसूनय तो खालती जालो. हालेलुया. देव आसूनय जालो. जर तुमी धर्मवतांचो इतिहास पळयतात, 8वो अवेसोर पळयतात आनी 32वी लायन पळयतात जाल्यार तर ते अशे भाशेन म्हणटा, एके शेळयेक मारून व्हरता ते परी ताका व्हेलो. लवत आसलेल्या फुड्यान एका मेंढरो मोनो जसो जाता तशें ताणें आपलें तोंड उक्तें केलें ना. आमेन. कितें आमकां सांगता पवित्र पुस्तक, जेजू क्रिस्तान आपलें तोंड उक्तें केलें ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयजूनय आमकां दुसऱ्यांक सांगचें पडटा भक्षणें दी. ओ शीट. आमेन. कशें शक्य आसा, कशें शक्य. जर तुमकां जर कोणाक सांगचें पडटा म्हाका भक्षणें दियात म्हणून, तर तुमी जेजू क्रिस्ताक वळखोकूच ना. जेजू ख्रिस्त म्हटल्यारूच भक्षणेची दुसरी फेस जावन आसा मोग. बायबल क्लियर म्हणटा, प्रिती मोग चड पातकां भक्षिता. खंयची ती पातकां? भक्षणाची पातकां. खंयची तो वेळ? भक्षणाचो वेळ. पळय, आमचे भितर एका भुरग्या विशीं, एका भयणी विशीं, एका सेवका विशीं, एका सेवकाई विशीं अशो राग आसा, जो राग आमच्या काळजान आसा आनी तेचो इफेक्ट आमच्या बॉडीक जाता. भक्षणें म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें? भक्षणें म्हटल्यार जो मनीस दुस्मान तुज्या सामकार येयल्या उपरांत तुमचो प्रेशर वाडोवचो न्हू, तुमकां राग येवचो न्हू. जर तुमचो दुस्मान तुमच्या सामकार येता आनी तुका राग येता जाल्यार तूं आजुनूय जेजू क्रिस्ताच्या जिवितान नाय. म्हटल्यार तूं आजुनूय भक्षणें ताका दिवंक नाय. जायतीं जाणां बायबल म्हणटा भक्षणें दितात पूण कोणाक दितात? फक्त तोंडान दितात पूण आत्म्यान दिनात. आत्म्याचें भक्षणें कशें? ज्या वेळार तुज्या सामकार दुस्मान येतलो कांय फरक पडचो ना. उलट तूं फाटलें सगळें विसरतलय आनी तूं नया जिवितान भितर सरतलें. बायबल म्हणटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा, गितांतलें गीत म्हणटा, देवाची कृपा दर एक दिसा नवी जाता. जसो दीस नवो तसो देवाची कृपा न्ही. सजमून घेयात. जसो दीस नवो तशी देवाची कृपा न्ही. तो सजमून घेयात बाबा, ही देवाची कृपा
खेरीज भाशेन येता भक्षणे वरवीं. आमेन. जितले तूं दुसऱ्यांका बगसताय तितलो तूं दुसऱ्यांका माफ करता तितलो देव तुजो आनीक मोग करता आनी तुका वेगवेगळ्या देण्यानी भरता. तुमकां मॅटर करना ज्या वेळार जेजू क्रिस्त जर तुमच्या भितर आसता जाल्यार आनी तुमचो दुस्मान तुमच्या सामकार येता जाल्यार तुमकां फरकूच पडचो ना, कित्याक त्या दुस्मानाच्या भितर तुमकां जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां फरकूच पड. मागीर तुमी आयजुनूय भक्षणे दिवंक शकना ना कशी, कित्याक तुमी आयजुनूय जेजूच्या जिवितान ना. जी कोण जेजूच्या जिवितान आसा ज्या वेळार ताका पळयतात त्या वेळार तांकां जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक सांगता सगळ्या लोकांनी म्हटलें ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. बारनाबासाक सोड पण ताका खुर्सार मार. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार जेजू मेलो आनी बारनाबासाक सोडलो, बारनाबास एक पूर्ण आसलो, तो एक व्हडलो गुंड आसलो. तेणी जायते मर्डर केला. हिस्ट्री सांगता ज्या वेळार जेजू क्रिस्त मेलो तेच्या उपरांत बारनाबासान आपलें जिवीत बदललें. आमेन. बारनाबासान आपलें जिवीत बदललें. एक खुर्साचेर उमकावलो देखून एक सुटका पावली. आमेन. एक खुर्साचेर उमकावलेलो आसलो देखून एकाचे विजय जालो. आमेन. सजमोन घेयात. क्रिस्तांव जिवीत हें झगड्यांचें जिवीत ना आसा. क्रिस्तांव जिवीत हें दुसऱ्यांका ओडून काडूचें जिवीत ना आसा. क्रिस्तांव जिवीत हें दुसऱ्यांका फाफसूचें जिवीत ना आसा. क्रिस्तांव जिवीत दुसऱ्यांच्या बोगलाटा घालूचें जिवीत ना आसा. क्रिस्तांव जिवीत एकामेकाक तकल्यो फोडूचें जिवीत ना आसा. क्रिस्तांव जिवीत हें मोगाचें जिवीत आसा. जर तुमचे भितर जर मोग दिश्टी पडना ना तर तुमचे भितर जेजू क्रिस्तूय दिश्टी पडचो ना. जेजू क्रिस्तूय दिश्टी पडचो ना. जर तुमचे भितर मोग आसा तर तुमचे भितर जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो. जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो. जर तुमचे भितर मोग ना तर जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो. हांव जायते फावटी सांगता जेजू क्रिस्ताक अनभावार्थी केन्नाच वळखना, पूण तुमचे वरवीं तुमच्या बऱ्या गुणा वरवीं अनभावार्थी जेजू क्रिस्ताक वळखतात. आमेन. नातर ती म्हणटली की ओके हेंचें जर लायफ अशें आसा जाल्यार आमकां जेजूच नाका. म्हणून भोव गरजेचें आसा तुमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्त सारके भाशेन तुमी घेवचें. भक्षणे म्हाज्या विचारान तर भक्षणे हें आमचे भितरूच आसा. आमचे भितरूच आसा. तेका आनी कोणाक सांगोची गरज ना बाबा भक्षणे ती म्हण. जर तुजे भितर ती जायना ना भक्षणे तर म्हाका दिसता आजुनूय तुजें जिवीत जेजू ताय तुवें समर्पण करूंक ना. कित्याक आयज जर शिसांचें जिवीत जर पळयताय, मरियमायेचें जिवीत पळयताय, त्या शिसांनी मरियमायन भक्षणेचें देणें भितरूच असलें. तांकां इतके सतयले, इतके त्रास केले, इतके आमी आतां पळय रातची आमी स्टडी घेता न्हू फ्री कॉन्फरन्स एपाचेर न्हू. आतां अशी आमी 7 चर्ची विशीं पळयता. 7 चर्च न्हू रेवलेशनांतली. सो तेचे विशीं आमी शिकता जाल्यार काल आमकां जशें बागेत पावलून कितले कश्ट सोंसले. 2 कोरिंथीयन म्हणटा ताका थंडी, त्रास, दूख, कितले कश्ट सोंसले तरी पासून तेणी वावर केलो. पळय जर तुवें 12 शिसांचेर नजर मारता जाल्यार तेंचे भितर भक्षणाचें देणें आसलें. आनी भक्षण हें फॉरगिवनेस हें एक गिफ्ट जावन आसा. हें गिफ्ट जावन आसा आनी हें आत्म्यानसून गिफ्ट येता. हें पवित्र आत्म्याचें गिफ्ट आसा. सो पळयात, विचार करात, कोणा विशीं जर आयजुनूय जर तुमकां राग आसा जाल्यार म्हाका दिसता आजुनूय तुमी तुमचें जिवीत देवाक समर्पण करूंक ना. ज्या वेळार समर्पण केल्या उपरांत ऑटोमॅटीक तुमचे भितर भक्षणाचें जिवीत येतलें. सो पयलें समर्पण करात. पयलें समर्पण सजमोन घेयात. क्रिस्तांव जिवीत हें ना आसा दुसऱ्यांचे बोगलाटा करचे, दुसऱ्यांका आमी फासार मारूचे, दुसऱ्यांचो आमी वीक पॉयंट काडचो. क्रिस्तांव जिवीत हें आसा एकामेकाच पासत जियोचें, एकामेकाक घेवन चलोचें. घडये तेचो तो चुकता जाल्यारूय आमी तेका घेवन चलोवंक जाय. आमेन. आनी तेका बरी रीत शिकोवंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत, हे उतरान पासत तुजी उतरां साश्णीक जिविताची. जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. तो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां हेर खाता सदां सदां. आमेन. गॉड ब्लेस.